एका तेंपार मेडशे गुंडाक लागून गाजताली. मदल्या कांय तेंपार थंयसरली गुंडागर्दी थोड्या प्रमाणात कमी जाल्ली. मात आतां परती मेडशी आनी ताच्या आशिकुशीकचो वाठार गुन्यांवकारांचो अड्डो जाला. हातूंतल्यानूच दोन टोळयां मदीं जावपी संघर्श, तातूंतल्यान जावपी खून आनी केन्ना केन्ना जावपी फायरिंग अशा घडणुकांनी मेडशी आनी वाठार सदांच चर्चेन आसता. मात इतलें आसतना अजापाची गजाल म्हळ्यार थळावो आमदार रुदाल्फ फर्नांडीस म्हणटा, हांव आमदार जाल्ल्या खंय सांताक्रूज कायदो आनी सुवेवस्था बरी आसा. पळय, पयले सुवातेर जेन्ना हांव आमदार जावन येयला तेन्ना सावन वयल्यान हिंगासर पळय लोकडागिरी चलताली ही बंद जालेली आहा. कळ्ळें न्हू. आतां हो इन्सिडंट पळय जाला, हो शॉकिंग इन्सिडंट जाल्लो आहा आनी आमकां सगळ्यांक दूख जाल्लें असलें जालां पळय आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीक. असलें जावंक पावना. कळ्ळें न्हू. हें आमकां जालां तें बरें दिसना. कित्याक जेन्ना हांव निवडून येयला त्याच टायमार हांव फस्ट वचोन IGPक गेलो आनी IGPच्या फुड्यान बसोन हांवें ताका सांगलें बरें स्ट्रिक्ट ऑफिसर म्हाका हिंगासर दी म्हणून, जे कोणाकूच बँड जायना बी तसलें. आनी हे रोखडेंच तेणें एका विका भितर बरें हिंगा ऑफिसर हाडून हे हिंगासर सगळें कूल जाल्लें. आनी डायरेक्ट जें आतां अशें घडलां न्हू तें आमकां सगळ्यांक शॉकिंग. आनी बरें न्हू अशें जावप, सगळ्यांचे माय पायक त्रास, पळय कोण मेलेले तेजेय माय पायक त्रास, तेज्या फॅमिलीक त्रास, तांकां टेन्शनां, कोण मारले तेंच्याय फॅमिलीक त्रास. आनी अशें जावप आमकां हें लायक जायना. आनी हो पळय तेणें आरोप घातला, हो फॉल्स आरोप घातलेलो आहा. तुमकां खंय तरी म्हाकाच म्हाजे सपोर्टर सांगते, म्हाजे फ्रेंड म्हाका सांगता की आतां तूं हिंगासर जाल्ल्याक हिंगासर हे लोकडागिरी बंद जाल्या. तुमकां खंय तरी टार्गेट केल्या गेल्या वयता अशें दिसता. उत्तम. कितें आसता पळय, जेन्ना ऑपोजिशन आसता न्हू तांकां कितें उलोवपाक मेवता, कितें तरी तांकां उलोवंक जाय, कितें बरें कशें उलयतले. जेन्ना ऑपोजिशन आसता तें कितें तरी एका पॉलिटिशनाचें वायटूच उलयतले न्हू, केन्ना कितें बरें उलोवचें ना.